नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. आखें पिस्तूल दाखोवन अपहरणाचो यत्न. स्कुलांत भुरग्याक पावोवंक आयिल्ल्या बापायक किडनॅपाचो प्लान फसलो. बोवाळ करतनाच ती किडनॅपर फुजो. पुलीस सोदतात. दिवचले साळांत एका शाळेंतल्या पी शिक्षकान एका अल्पवयीन चलयेचो विनयभंग केलो म्हणून आरोप. दिवचले पुलिशेंत FIR. टीचर सस्पेंड. दाना वादळा खातीर गोंयांत भिवपाची गरज ना. कांय सुवातांनी पावसाची शक्यताय. NIOचो निवृत्त शास्त्रज्ञ दोतोर रमेश कुमाराची माहिती. दाना ओडिशांत, बंगालात उटंगार. गोशाळा स्किमीच्या गोरवाकारांक धक्काचा पाटे. शिरदोनच्या दूधकारांच्या रस्त्यार भोंवतना उखलिल्ल्या गायी गोशाळेंतल्यान परत हाडटले जाल्यार 17 कटकटी. खासा रिपोर्ट. भुतानी प्रकल्पाक दिल्ले परवाने फाटी घेवचे म्हूण साकवाळाचो आदलो सरपंच बसला उपासाक. 3रो दीस उपास फाटी घेवचो म्हूण खासदार आमदाराची विनवणी. कुडचेरे कन्स्ट्रक्शन अँड डेब्री वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट रद्द करूंक यत्न. सरकारा कडेन विनवणी. लोकांचे हित सांबाळचे. आमदार उलयलो. मानवी तस्करीक बायलो मोठ्या प्रमाणात बळी. गोंयांत असले प्रकार चलूंक दिवचे ना. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. ट्रॅफिकरांक उपाय. पिडीतांक खंय आदार. आखें एकले शेटीक किडनॅप करपाचो प्लान. शेट कुणाल रायकार. स्कुलांत भुरग्याक पावोवंक आयिल्ले कडेन बापायक किडनॅप करपाचो यत्न फसलो. बोवाळ करतकच तिगूय किडनॅपर फुजो. पिस्तुलाचे पेपर खंय घडणूक थळार सापडल्यात. मडगांव पुलीस तिगांकय सोदतात. आयज सकाळीं मारगांव आखे हांगासर एक इन्सिडंट जालो. एक बापूय आपल्या भुरग्यांक स्कॉलाक सोडपाक आयलोलो आनी स्कॉलाक सोडून तो परत वेतालो तेन्ना एका मनशान ताका गान दाखयलें आनी ताका ते फोर्सान एके मारुती वॅनान घालून ते व्हरोंक सोदताले. ताका किडनॅप करूंक सोदताले. तेन्ना ह्या मनशान तांचे हे तिगाय जे मनीस गाडयेन घेवन आयले तांचे कडेन उजत केली, झगडलो आनी तो भायर सरून पत्तो रस्त्यार आयलो. तेन्ना लोकांनी बोवाळ केलो आनी हे जे 3 जाण मनीस आयलेले ते आपली गाडी घेवन पडून गेले. पूण पडून वेताना तांचे जे गान आसलें ताचो एक पार्ट ताका मॅगझीन म्हणटात तो थंय रस्त्यारूच पडलो. ते उपरांत ह्या मनशान जाका ते किडनॅप करून व्हरोंक सोदताले ताणें पुलिसांक आपयले आनी हो इन्सिडंट नॅरेट केलो आनी तो पार्ट जो गानाचो पडलेलो तो दाखयलो. ते उपरांत पुलिसांनी आपलें इन्वेस्टिगेशन चालू केलें. जायती जे CCTV फुटेज आसा ती पुलिसांनी घेतल्या आनी तांचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. सद्याक मडगांवचे पुलीस आपलो फूल एफर्ट घालून हे इन्सिडंटाचें इन्वेस्टिगेशन करतात. मडगांव सावन प्रुडंट मिडिया खातीर सावेडायस. भुतानी प्रकल्पाक दिल्ले बांदकाम परवाने बेगोबेग फाटी घेवचे म्हूण साकवाळाचो आदलो सरपंच प्रेमानंद नायक 3 दीस जाले उपासाक बसला. आमदार वेंजी आंतोन वाज, खासदार विर्यात उपास फाटी घेवचो म्हूण प्रेमानंदाचे वासपूसेक पावले. पंचायत रिवोकेशनाचेर कायदेशीर सल्लो घेता. गोंयच्या लोकांक हो स्टेप घेवचो पडलो. तुमी आमचे वडील आनी आमकां तुमी जाय कित्याक आमकां गायड करपाक. आमी अशी संघर्श केला. आमी सगळें सोडून हें पळय कितें चलना तें. बट तुमी अशें एक्स्ट्रीम स्टेप घेशी फाल्यां कितें जालें आमकां कोण आसतलो. सारकें हांव सांगता तें एका टायमार
हे पळय गांधीयन वे म्हणटा पळय ते संघर्श आख्खे ब्रिटिशरांक हालून उडयले आमी करेक्ट सगळ्यांक तांकां सोडून वयचें पडलें भारताक बट ह्या काळान कितें चल्लां ते सगळे चोर चलयता हांव परतो येता म्हाका जाय 12 आतांच सोडपाक म्हणजे म्हणणे म्हणलें कितें हांव एक रिक्वेस्ट करता जर जाल्यार तेणें एक आयचें विड्रॉ करचें की हांव जाणा आमच्या गांवांनी जायतो त्रास जाल्ले इतल्यो एक म्हाका दिसता आख्खे गोंय आनी इंडिया भायर पावलो आसा हो इतलो व्हडलो इश्यू जो भुतानी लागून आनी तो आयज बाबा तो आमचो एक सरपंच सांकवाडीचो आनी आयज तो हांगा स्ट्रायकार बसलेलो आसा जो ग्रामसेवक आहो एक ग्रामसेवका टॉपिक घेऊन आम्ही कोलवा सेक्रेटरी टॉपिक सांगलेलो ग्रामसेवकाक 2022 जिंकले तेन्ना आणि ते कोलवा ग्रामसेवक जो कोलवा सेक्रेटरी आसतालो ताका काढून घेतलेलो बिकॉज ही वॉज ऑल्सो रेमिस ऑफ पॉवर मिसयूज ऑफ पॉवर करताले तेच भाशेन आज वो करता ही इज ऑल्सो सायन डॉक्युमेंट्स वेर इट इज सीइंग दॅट ही इज नॉट फॉलोईंग अ प्रॉपर प्रोटोकॉल आणि ताका रिक्वेस्ट केले यू टेक बॅक युअर सिग्नेचर्स इफ यू टेक बॅक युअर सिग्नेचर्स तू कोणे ट्रान्सफर म्हटले तू कोणे आनी कित कोतले बट यू आर गोइंग टू सेव वन पर्सन्स लाईफ वी डू नॉट नो वॉट इज हिज हेल्थ टुमोरो आणि ही इज टोटली अग्रीड दॅट ना आपण सायन परत घेवपाक शकना रस्त्यार भोंवपी गोरवां पंचायती पालिका उखलून गोशाळांनी घालता खऱ्यो मात ती गोरवां फायन भरून परत हाडटले जाल्यार 17 धकाचा पाटे गजाल शिरदोनची दूदकार म्हणटा ताच्यो गायी स्किमीच्यो न्ही तरी फायन भरूंक तयार मात फॉर्माल दादींच्यो कटकटी पंचायतीत कोणूच सारको जाग्यार आसना रिस्पॉन्सय ना गोशाळांनी गोरवांचे हाल खासा रिपोर्ट रस्त्यार भोंवपी गोरवां उखलपाक शिरदोनची पंचायत एक्टिव्ह मात गोरवां फायन भरून परत हाडटलो जाल्यार जीव नाका जाता अशी प्रक्रिया आणि पंचायतीचो एटिट्यूड दूदकारांक सामको त्रासाचो शिरदोनच्या दूदकारांनी व्यथा सांगली ती आयकात माझी गाय सोडलेली आली ते दिसूच शेतान लिवलेली आणि ते दीस गायक सोडून घालिल्ली गाय चुकून रस्त्यार येयली म्हणून तेणी गायक आनी पाडके हाडले 2 ते धरून येले म्हणून हांवें इन्क्वायरी केली खूंय व्हरलें हांव श्रीगांव पंचायतीन येयलो पंचायतीन वचमो जाल्यार पंचायतीन येयल्यार ती सांगता ती ना ऑडिटाक गेला पंचायतीचें आमकां कितें आहा आमकां कितें आहा न्हू फॉर्म आमकां कळोंक जाय जाल्यार बाबा कितें करपाक ती तर आमकां सेक्रेटरी मेळोंकूच ना जाल्यार आमी कशें म्हूण मुखार वयतले तूं सांग आमकां वचोंक पूण मुखार आमकां चान्स जालो न्हू बाबा कितें फॉर्मालिटी आहा एप्लिकेशन पूण तीच तर पंचायतीन ना जाल्यार आमी कितें करतले आयज हांव आतां 4थी फावट येयलां ही 4थी फावट मेळोंक ना आनी दुसरे स्टाफ आहा तो कितें म्हणटात आपणाक खबर ना म्हणटा कशें कितें आहा तें आमकां आपणाक खबर ना हय अशें ते म्हणटा ऑडिटाक गेलोलो आहा आतां म्हणटा ते ओल्ड गोवा गेलोलो आहा अशें जाता म्हळ्यार आमी कशें म्हणून करपाक सांग आमच्यान कांय डायरेक्ट एनिमल हजबंडरीन वचोंक जायना ते कितें म्हणटा हिंगचें लेटर हाड कळ्ळें न्हू हिंगचें लेटर घेवन मागीर हिंगचें तें आपूण धाडटलें म्हणटा ते म्हणून प्रोसेस म्हाजी गाय थिंगा मरतली शिंकेरी गोशाला हांव गायेक काल पळोवन येयलो गाय म्हाजी मरोंक पावले एक 8 दीस समज उरली ती गाय म्हाजी मरतली तशी पाडके म्हाजे जाम पडलेले आहाय म्हाका कितें ना कितें हेल्प करून म्हाका ती दिवची म्हाजी एक गाय आनी 2 पाडके माझे 5 गाय 5 पाडे 8 तारीख सेम तेजे आनी म्हाजे सेम ते दिसा येयला तेंच्यांनी 2 दुदाचे हाडले 18 दीस जाल्ले येवन ते येयले तेंच्यांनी धरून हांवें ते पंचायतीन विचारलें तांकां ते म्हणटा एप्लिकेशन कर पंचायतीन एप्लिकेशन करा मागीर तुमकां ते सोडटले म्हणटाले अजून तेंच्यांनी कांयच करूंक ना ते आमची गाय थिंगासर आहा माझे गेल्या ऑगस्टाक येयलेली होय 1 वर्स जालें कितल्यो व्हेल्ल्यो गायो 5 जाणी येयलेली होय आनी तिचे 2 जाणां उरल्या 3 जाणां म्हाजी थंयसर होय होय पूण कितें सांगता तुमी ते पंचायतीचे लेटर हाड म्हणटा पंचायतीचे म्युनिसिपालिटीचे ते म्हाका हाडूंक गमना म्हणून हांव थिंगा वचोंकूच ना अर्जाचेर प्रक्रिया करप ही पंचायतीची आणि सेक्रेटरीची जबाबदारी थंयच्यान प्रतिसाद ना गोशाळेत गोरवांच्या परिस्थिती विशीं प्रुडंटान सिकेरीच्या गोशाळेक संपर्क केलो त्या लोकांनी हांगासर गोशाळेन येवचे आणि प्रत्यक्ष हांगासर कितें वेवस्था चल्लेली आसा पळय आणि कशी गायची शुश्रूषा चल्लेली आसा ते हांगासर प्रत्यक्ष
पळयले जाल्यार मातशें बरें जातलें अशें म्हाका दिसता. आनी आमच्यो जवळ जवळ आयज आमचे कडेन 5,000 जो गोवंश आसा हो हांगासर आनंदान सगळो नांदत आसा. हें आमकां समाधान आसा. ज्या भागांसून आमी गायी उखलून हाडटा आनी त्या भागांचो एखाद्या शेतकऱ्याक दिसली की आपली गाय जी आसा ती आमचे शिकेरे गोशाळेन हांगर पावल्ली आसा गोमंतक गौसेवक महासंघा कडेन अशें दिसलें जाल्यार सर्वप्रथम तेणें हांगासर येवन ती गाय जंय आसा आपली गाय ना ती पळोवपाक जाय. हांगर फुड्यान रावन ते गायचो ह्या जाग्याचेर फोटो मारपाक जावो. तो फोटो आनी एक एप्लिकेशन जें आसा तें तेंच्यांनी ती लोकल ऑथॉरिटी आसा ज्या गांवांसून आमी हाडलेली आसा त्या गांवांची लोकल ऑथॉरिटी म्हणजेच पंचायत जी आसा ते पंचायतीन जें आसा पळय तें एप्लिकेशन तेणें दिल्लें एप्लिकेशन तें जें आसा पळय तें लोकल वेटनरी जो आसा तें इन्क्वायरी खातीर सबमीट करप. एप्लिकेशन जें आसा तें फुडें धाडटा हेड ऑफिसाक. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी सिद्धार्थ कांबळी. गोंय राज्य पर्यावरण इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीन मांडवी आनी जुवारींत रेंव काडूंक मंजुरी दिल्या. रेंव काडूंक फाल्यां ब्रेस्तारा सावन 30 दिसां मेरेन अर्ज करूंक मेळटलो. खण खात्यान म्हायती भौसाक कळीत केल्या. रेंव काडटल्याक दर वर्सा 1,000 क्युबीक मिटर कॅपिंग आसतलें. थारायल्ले सुवातेंत पारंपारीक पद्दतीन दिसाची काडपाची. पावसांत ना. नोकरी दिता म्हूण सांगून लोकांक तोपी घालपी पुजा उर्फ रुपा नायका आड आनीक एक कागाळ जाल्या. ही दुसरी कागाळ दिवचले पुलीस स्टेशनांत. ह्या प्रकरणांत अजीत सतरकार म्हणटा ताका अटक केल्या. मजगतीं 14 लाखांची तोपी घालपी पुजा नायक आनी तिच्या घोवाचें बँक खातें फ्रीज केलां. पुजाक 4 दिसांची पुलीस कस्टडी पडल्या. दक्षिण गोंय अधीक्षक सुनीता सावंतान ही म्हायती दिली. साळ दिवचलच्या एका शाळेंतल्या पी टिचरान खंय एका अल्पवयीन चलयेचो विनयभंग केलो म्हूण दिवचले पुलिशेंत एफआयआर. प्रकरणाची दखल घेवन स्कूल मॅनेजमेंटान त्या शिक्षकाक सध्या सस्पेंड केला. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. दिवचले कुडचीन कन्स्ट्रक्शन डेब्री वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नाका म्हूण सरकाराक विनवणी करता. लोकांक नाका जाल्यार प्रकल्प कसोच जावचो ना मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट थळाव्या मुखार मिडिया कडेन उलोवन आयला. प्रकल्प रद्द करूंक खंय पावलां उखल्ल्यांत. आयज जेन्ना ह्या जागेन जेन्ना सर्वेक्षण केलें सरकारान जी जमीन हस्तगत केल्ली आसा ही जमिनी जेन्ना भूसंपादन करपाक लागून आनी तेजे सर्वे करपाक लागून जेन्ना येयले सरकारी मनीस येयले तेन्ना जो विरोध जालो आनी त्या पार्श्वभुमीचेर आयज सगळ्या ग्रामस्थांचे जे विचार आसा हे सगळे ग्रामस्थांचे विचार आमी कन्सिडर करून आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन वचून तेंच्या कडेन सलाह मसलत करून हे विचार तांकां सांगलेले आसा. आनी लोक भावनेच्या आदाराचेर हो प्रकल्प आमी रद्द करचो आमचो कायमचो रद्द करचो अशें आमी सरकाराक विनंती केल्ली आसा. आमकां खात्री आसा आमचें सरकार संवेदनशील आसा. आमच्या ह्या गांवाची अबाधीत अशी निसर्ग सौंदर्य दवरपाक लागून सरकार आमकां मदत करतले. ह्या सरकाराक दरबारी आमी प्रयत्न केल्ले आसा. आमचे प्रयत्न आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलेले आसा सरकाराक सांगलेले आसा आमी की हो प्रकल्प कायमचो हांगासून रद्द करचो अशी आमी सगळ्यांक विनंती केल्ली आसा. प्रकरण आमदारान आपल्या कानार घाला म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. आमदार उलयला म्हाज्या कडेन. चल बरें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मानवी तस्करेक बायलां मोठ्या प्रमाणात बळी पडटात. ह्यो गजाली खंय तरी बंद जावंक जाय. मुख्यमंत्री उलयला. गोंयांत जावपी मानवी तस्करीची प्रकरणां कंट्रोल करूंक सरकार खंय यत्न करता. पिडितांक आदार दिता. असल्यो गजाली खपोवन घेवच्या ना तस्करांक शिटकावणी. We are focused on rescuing every victim without bias or discrimination, ensuring that they receive the immediate care and equally important long-term support for the rehabilitations and reintegrations with their families. Those willing to rebuild their lives
are giving the opportunities for the livelihoods training at WISH, the Economic Rehabilitation Unit of URGE. This integrated approach of rescue, rehabilitations and livelihood creations offers the holistic solution to the problem. At the same time, and we remain vigilant in taking the penal actions against all those involved in sex trafficking, whether they operate within a Goa or across border. Goa, like many states, face the unique challenges as a destination for the sex trafficking. Our federal structures where crime and welfare fall under the state's jurisdiction sometimes make it difficult for us to tackle trafficking effectively when the source lie outside our border. Trafficking is a transitional and interstate issue. It is clear that united efforts is required. These consultations today is a step towards building those vital bridges between the state and also between the nation. We must strengthen the cooperations between the Goa and the source state and countries. Only through the collaboration between the law enforcement agency, policymakers and civil society can we build the robust network needed to combat trafficking in all its forms. गोंय अस्तंतेक म्हूण गोंयाक अजून मेरेन चक्रीवादळाचो तसो मोठ्ठो फटको केन्ना बसूना. NIOचो निवृत्त शास्त्रज्ञ आनी मेट्रोलॉजिस्ट दोतोर रमेश कुमार सांगता. दाना चक्रीवादळाचो इम्पॅक्ट म्हूण गोंयच्या कांय वाठारांनी पावस पडूं येता, मात ह्या वादळाचो ओडिशाक फटको बसूं येता म्हूण दोतोर उलयला. Basically, Goa is on the west coast, and most of the areas, maybe except a few these ones, cyclones usually form either in the pre-monsoon season, that's actually March, April or May, or post-monsoon season in the months of October, November or December. Sometimes even it forms actually in the month of June also. But usually we get about 5 to 6, at the most 7 cyclones. One particular year, that is 2019, we had 8 cyclones, out of which 5 Arabian Sea asle and 3 Bay of Bengal asle. In fact, Orissa is a region which gets actually the maximum number of cyclones every year. The maximum brunt of the cyclone falls on the Orissa. And in fact, in an earlier study, Dr. Unnikrishnan himself and another gentleman had actually published, where will the cyclone sit in the future also? Unfortunately, it is the Orissa coast. We in the west coast of India are relatively safer, especially Goa didn't have burned the brunt, only it has gone parallel to the coast of Goa. Maybe except maybe Gujarat coast or maybe this one, we didn't have much of brunt. But what happens, the convective systems Bay of Bengal एलजिले आमकां पावस पडटलो. ह्या वर्षांतले पावस पडलो आमचे 2024 actually the 125 येतले पावस पडलेलो. So it continued. Even though the monsoon withdrew by the 15th of October, the northeast monsoon started. And the northeast monsoon म्हळ्यार southeast peninsula राका मेळटा. And each year, the maximum number of cyclones in the Bay of Bengal helps actually the northeast monsoon to become this one. And the maximum amount of rainfall during the northeast monsoon is gained by the Tamil Nadu state. So this particular cyclone is going to hit actually the Orissa coast maybe by 24th, especially in the names of Bhitarkainiga or maybe Puri and near the Sagar Island, etc. The track has been very correctly predicted by the IMT and it will hit that area and people have been evacuated. गोंयभर अतिक्रमणां आनी बेकायदेशीर बांदकामाचेर हायकोर्टांत स्वेच्छा दखल याचिकेचेर दुसऱ्या दिसाय सुनावणी चल्ली. परत ब्रेस्ताला चालू उरतली. सध्या आशिल्ली फायन खर ना म्हूण कोर्टाचें निरीक्षण. PWD, पालिकांचे अभियंते आनी पालिकांचे इन्स्पेक्टर कारवाय करतले म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगलां. कोर्ट जबाबदारी निश्चित करता. Regarding illegal construction, the arguments continued in the afternoon session today. They are not over. I'm still arguing. It will continue tomorrow again at 2:30. Basically, the court focused today on the municipal laws. Under the Municipalities Act, what are the powers of the chief officers? Who are responsible officers to take care of complaints of illegal construction? Who are supposed to find out that illegal constructions do not come within the jurisdiction of municipality? All those facets were looked into by the court. Court prima facie felt that there are some guidelines or some instructions which are required to be issued by the chief officer to the municipal engineers and the inspectors, how they are supposed to keep vigil over the illegal construction. There has to be weekly assessment of the
of the proceedings which are taken out against the illegal construction. The court wanted to know what action can be taken against the officers if any default or failure is pointed out as far as taking action by these officers are concerned. All those provisions of Municipalities Act and other provisions were pointed out to the court. So court has noted all this. The court wanted some solution as to how this work of removal of illegal construction can be expedited, and further no construction of this type spring up in the jurisdiction of the municipality. See, the court was trying to find out as to what is the penalty that is prescribed under the Municipalities Act and the Panchayat Raj Act against the illegal construction. If somebody brazenly carries out an illegal construction, what happens is at the highest it gets demolished, but there is no penalty prescribed, in the sense that no imprisonment is provided for. The fine is also very meager, some 5,000 fine is prescribed. The court was observing that if this is the nature of penalty that is prescribed, then the people become brazen, and then they don't care for the law. तूं ना तर ह्या कोंकणी फिल्माचो सोमारा प्रिमियर शो जालो. दिग्दर्शन पटकथा जॉयविन फर्नांडिसाची. फाटलीं 18 वर्सां जालीं जॉयविनान गोंयच्या फिल्म मळार काम केलां. ताच्या नांवार 15 फिल्मां आसात. गोंयच्या फिल्मकारांक सरकारान खंय हातभार लावचो, लोकांनी कोंकणी फिल्माक बरो रिस्पॉन्स दिवचो, कलाकारांक उमेद हाडची म्हूण उलो. गोंयकारां म्हणल्यार हांव आमगे यूथ आहा न्हू तांकां एक बरी मेसेज दिवपाक सोदता. उलय हांवें स्टार्ट केलोलें न्हू, फर्स्ट फिल्म गेलें 18 years बॅक केल्लें. हांवें जर्नी मुवी म्हजी जिविताचें केल्लें, कोण चोयचें हेजें OTTच्या. बट हांवें स्टार्ट कोत्ता तेन्ना मरे कोणा आसतलें म्हाका पायन जाय ते पयशे दिलोले पिक्चर काडून. म्हाका 5,000 देखून बड्स नासलें फिल्म स्टार्ट कोत्ता तेन्ना. सो 5,000चेर हांवें स्टार्ट केलें की जातें जायतें म्हणलें देवाच्या भावार दोन स्टार्ट केलें. फिल्म कंप्लीट केलें, पिक्चर हिट जालें. तेजें स्टार्ट करून 187 व्हिडिओ प्रोजेक्ट केले. ओके, पूण म्हजी जर्नी तितली काबार जावं ना. हांवें स्टार्ट केलें आनी फिल्म केलें. सो बेजिकली कितें म्हजे भाशेन जायते भुरगे आसतले, हांव एकलो न्हू वयसून येयला, पूण तेंकां कितें जाता तेंकां सपोर्ट ना गव्हर्मेंटाचो कांय ना. तेंकां हाटलें हांवें ते बड्डे कळ्ळें न्हू, कित्याक गव्हर्मेंट आमकां हेल्प करना. फर्स्ट ऑफ ऑल करूंक जाय, तें करपा ना, कित्याक आमगे ती सबसिडी आहा ती चलना न्ही. सो हांव तेंची कंप्लेनूय करना रे. मुगे कितें आहा, तुका फिल्म करपा जाय न्हू, तूं वच मुखार, भायर पूण सोड एटलिस्ट मुखार पावतलो. घराको बसून कोण पिक्चर करपा ना, कळ्ळें न्हू. कित्याक आतां मुवी करता मुगेलें म्हाका कोण फंड्स दिना. मुगे कोश्टां हांव वेडिंग्स कोता, ते पयशे शिकता आनी पिक्चर कोता. कित्याक हांव इतलें बिलीव करता लायक संवसारान एकूच लायफ आहा तुका, आनी 2 हालोली न्हू म्हणपाचो दुसरे लायफान पिक्चर करुया, आतां मातशें एन्जॉय करुया म्हण. आतां हांव सांगू तुका थिएटरान घालपाक लुकसण, पयलीं सगळें सेन्सर करपाक सगळें करपाक 1 lakh जाय तुका, 1 lakh जाय. ओके, थिएटरान घालपाक तेंगे आनी चार्जीस आसताय 35,000 ते जाय. पेपराचे कितें जाण तूं, तियात्राचे एड घालपाक सवाय, पिक्चराचे घालपाक मारो. सो घालीत रावपाचे पयशे. सो हांवें हे रिजना लागून हांवें कितें केलें, म्हगे OTT प्लॅटफॉर्म केलें. एज अ फिल्म मेकर मरे तूं फ्रस्ट्रेट जाता, तुगे तें काम आहा तें दाखोवपाकूच जाय, नाल्यार तुका न्हीद पडना, कळ्ळें न्हू. सो हांवें म्हणलें OTT करुया मरे, लोकांक दाखोवया म्हणलें. कित्याक एज ऑफ नाव एक तियात्राचेर स्टार्ट केलो हांवें. आतां म्हगे हेजे OTTचे ऑलमोस्ट लायक 35 कितें तियात्र हाय. फिल्म 6 स्टार्ट केल्ली, आतां आयज OTT हें जालें 2000 जालें, प्लस मुगे आनी 5 बरयलोली हांवें, 4 बरयलो हें सोड. सो तीं घातो. सो एज अ फिल्म मेकर हांव फ्रस्ट्रेट जायना. चोय मुगे काम आतां लोकांक दाखोवपा जाय. गव्हर्मेंटाचें म्हाका होपू ना, कळ्ळें तुका न्हू, कित्याक कांय करपा ना ते सर, कितलें सांगलें न्हू सर, कांय करपा ना. सो आनी तेंचें हें ना रे. एज अ फिल्म मेकर आय वील गो फॉरवर्ड, आनी मुगे लास्ट लायन म्हणटा ती, आय वील कंटिन्यू मेकिंग मुवीज टू गायड. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, WhatsApp, टाटा प्ले ॲप, Jio TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें कर.